वर्मीन जनावरांचो आता शेताभाटाबरोबर शेतकारांकूय भय. बुधवारा सकाळी एका गव्यान शिवड्या धारबंदड्या शेतकाराक मारलो. भाटात गवो घुसला म्हूण धांवडावन गेल्ले कडेन येणूचेर प्रसंग आयलो. शिंगां तोपिल्ल्यान आनी हड्ड्यार गेत पडिल्ल्यान तो सोंपलो. येणूची कूड जीएमसीन पोस्टमार्टमाक धाडल्या. आमच्या गांवान काल गोंयान एका मारलो न्हू. तो दिसा वेळो बारांक धांक गेलो. पयलीं ताका झाडार चडयलो तो जेवलो आनी परतो धांवणेंतलो म्हणून येयलो. परतो धांवणेंत येता आसतना ताका भांगासर मारलो. अशीच जर ही जनावरां आमकां खावंक लागलेली आमी करपाचें कितें गरीब लोकांक. जेवला आनी तो आमडूच्या गेला. सकाळी एकदां ताका आमडून भायर काडलो. सकाळी एकदां भायर काडलो म्हणटा तो वचून आयलो दिसता. ताका झाडार चडयलो. वसवास करलो. परतो मागीर येवन तो आमडूंक भायर काडटा आसतना ताका हांगासर कितें कसो मारलो कितें तो आमी काय पळोवंक ना. म्हणून त्याच्या पोटान 3 शिंगां मारली. हांगा एक मारला, हांगा एक मारला आनी हांगा एक. आनी हांगा छातयेर पांय दवरले. की आपलो गोना म्हणून तेन्ना कळ्ळें तें की आपलो गोना म्हणून. मागीर तिणें आपल्या देराक हाडून सगळ्याक पयलो सोदलो. मागीर सहज गोंया रेड्यान दिसता हांगा गोंया रेड येता म्हणून खबर आहा. मागीर आमी येवन पयले सगळ्याक सोदलो. पयले हांगा पळय आमकां गव्यान एका शेतकाराचो जीव घेतला खरो, मात ह्या गजालीन धारबांदोड्या शिवडे धरून तळसय, गुरखे आनी गवळी वाड्यावेल्या लोकांक गव्याचो भंय पडला. फस्टान ह्या गोंया रेड आमकां इतलो त्रास करता की काजू लोक भोंवता आनी भुरगीं इकडे तिसांची इकडे वयता. खंय कोण मोटरसायकल घेवन वयता. खंय मारलो बिलो जाल्यार ह्या मातसो फॉरेस्टान हेजो मातसो बंदोबस्त करचो. ना लोकांचे काजू आसा. काजींचे सोडून काजी बरो पाड मनशांक मारता म्हणून भंय न्हू हो. फाल्यां बारीक बारीक आमची भुरगीं वयता काजींनी. तांकां कितें धांवूंक कळटली. ती बाबडी इल्लीची भुरगीं न्हू. ती कितें करूं शकतली भुरगीं. बायलांक कितें करूं शकता. आमी दादले झाडार चडोवंक शकतले. थंयचो चडसो लोक शेता भाटा आनी काजूच्या उत्पन्नाचेर जगपी. पयलींच बिबट्याचो उपद्रव आनी आतां गव्यांचो धुमाकूळ. हांगा खूब येता. रातचे हांगासर 500 जाण येता. लोकांच्या दारांनी येवन उबे रावता. आनी दुसरें पोरून जाल्लें गुरक्याचे दात मारून ते दात बी सगळे उडले. 6 म्हयन्यान ती हितूर उरली बांबोळी उरली. तेन्ना एक वाघ कृष्णाच्या घरांसून येलो. शेतकारांनी ही गजाल कुळे राना खात्याच्या कानार घाला. पणजे वचात म्हूण सांगून ते कानार केस काडटात. राना खातें आतां जागे जाले ना जाल्यार कुळे राना खात्याच्या दारार बसपाची तयारी लोकांनी केल्या. लोकांनी गव्याचो बंदोबस्त करूंक 2 दिसांचो प्रास दिला. कितें करतलो म्हणून तांकां सांगला ते म्हणटा कितें तुमी पणजे कळया म्हणटा वचून. पणजे कळया आमचें शाणपण फक्त आमी पणजे आमचे कडेन वचन ना न्हू. पणजे करपा मरे तागल्या बोडी घेवप नाका तुमी घेवप न्हू. हो आतां गोंया रोड रातीचे काल मनशाक मारलो न्हू. मारलो. आतां ह्यान फुडें आनी कितें फुडें करूं शकतलो. समज ह्या 2 दिसां भितर तेजेर कांय एक्शन घेना जाय न्हू जाल्यार आमी कितें तरी फुडें हें करतले. कितें फुडें कळोवचें पडलें आनी कितें तरी रस्ते देंवचे पडले न्हू आमकां. गांवभर सगळे लोक येतले. आमी तितले गोवळ्यांनी राती सांगला ते बाकीचे येतले. सरकारानच आतां गव्याचो बंदोबस्त करचो म्हूण लोक मागतात. प्रुडंटा खातीर शिवड्या धारबांदोडे सावन विवेक प्रभू.